गोंय प्रदेश काँग्रेसीन गोंयचो मुखेलमंत्री मनोहर पर्रीकाराच्या भलायकेचेर राजकारण केलां हें भाजपान सिद्ध केलां. मुखेलमंत्र्याची भलायके बद्दल काँग्रेस पक्ष फटिंगपणाची वक्तव्यां करतालो असो आरोप भाजपाचो सरचिटणीस सदानंद तानावडेन पणजेन भाजपाच्या मुख्यालयान घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंतल्यान काँग्रेस पक्षाचेर केला. तसोच काँग्रेसीचो निशेध केला. गेले 2 म्हयने काँग्रेस ज्या तरेन मुख्यमंत्र्यांच्या आरोग्याविशयी वेगवेगळे प्रश्न उपस्थित करताले, वेगवेगळे त्यांचे काय NGO आसत किंवा बाकीचे जे कोण आसा तांकां कोणाक तरी उपोशणांक बसप, मुख्यमंत्र्याच्या घराचेर मोर्चा व्हरप, नवीन कितें तरी आतां सुरू केल्लें आसा आक्रोश म्हणून, ह्या निमित्तान मुख्यमंत्र्याच्या हाचेर हें इतलें करूनय थांबुना तर त्यांच्या आरोग्याच्या हाका लागून ते कोर्टान पसून गेले. काँग्रेस पार्टीन लोकांक एकठांय येवपाचें उलो मारलो. खंयचेच गोंयकार तशे भायर सरुना. कारण ज्या तरेन गोंयान गेली 1994 पासून ते गोंयचे आमदार आसात, गोंयच्या विधानसभेन ते आवाज वेगवेगळ्या लिडर ऑफ ऑपोजिशन आसत किंवा रुलींग आसत, गोंयांक लागून तेंच्यांनी केल्लें योगदान जें आसा हें सगळ्या गोंयच्या लोकांक खबर आसा. आनी गेली कितलीं वर्सां ज्या वेळार काम करता आनी एखादें जर आजारपणा मुळे जर थोडोसो रेस्ट घेवचो पडलो तर ह्या काँग्रेस पार्टीक माणुसकी सुद्दां तेंच्यांनी न दवरता नाका ते आरोप तेंचेर केल्ले आसात. कोर्टान तेंचें फाल्यां हियरींग आसा, कोर्ट योग्य तो निर्णय दितलेत. पण त्यान पयलीं काल मुख्यमंत्री हे स्वता मांडवी ब्रिज आनी मांडवी ब्रिजा कडल्यान आक्षी पर्यंत जो जुवारी ब्रिज जाता तितपर्यंत स्वता वचून आयले, इन्स्पेक्शन करून आयले. आनी त्यामुळे गोंयच्या सगळ्या जनतेन ते काँग्रेस जे उलयता आनी एक्चुअल कृती कितें आसा ही पळयल्ली आसा. आनी त्यामुळे त्या गोश्टीचो काँग्रेसचो आमी ह्या प्लॅटफॉर्मा वयल्यान निशेध करता. काँग्रेस पक्षाक गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मेळपाचेच असले जाल्यार तांणी भाजपाच्या समितीक कळोवपाक जाय आसलें. आमी काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांक गोंयच्या मुखेलमंत्र्याक मेळपाक दितले आसले अशें भाजपाचो सरचिटणीस तानावडे म्हणटा. काँग्रेस पार्टीन तेंच्या आजारपणाचें राजकारण केलें हें माणुसकीच्या दृश्टीन योग्य न्हय. तांकां जर जाय आसलें जाल्यार काँग्रेस पार्टीन आमचे कडेन जर सांगिल्लें की आमकां एक अपॉयंटमेंट दियात, आमी वचून तेंची भेट घेवपाक सोदतात, जाल्यार आमी डेफिनेटली ते करपाचें. पण ते करपाक शकना, तांकां राजकारण करपाचें आसलें. आनी त्यामुळे गोंयच्या जनतेक तेंचें खरें रूप जें आसा काँग्रेसचें तें गोंयच्या जनतेक कळलेलें आसा. ह्या निमित्तान काँग्रेस पक्षान गोंयच्या मुखेलमंत्र्याच्या कार्यालयान तांकां मेळपा खातीर वेळ मागिल्लो अशें पत्रकारांनी तानावडेक विचारलें. तेन्ना तानावडेक कितें उलयलो तुमीच पळयात. कुठच्याही काँग्रेसवाल्यांनी आमचे कडेन भेट मागितली नव्हती. त्यांना विचारा समोर, त्यांनी एक लेटर सुद्धा जरी पाठवलं असतं, पण आता जर मागितली तर नाही देणार आम्ही त्यांना भेट. आता मागितली नाही देणार. तुमचे ओन अलायन्स पार्टनर आहात लायक प्रसाद गांवकर, तो मला 15 दिसांकडून मेळपाक सोदता, एकूच फावट तुमी मेळून दिली, ताका कित्याक मेळून दिली? नाही, आता त्याने थ्रू पार्टी कडेन येवं नाशिल्लो, तो कदाचित भायले भायर कोणा कडल्यान सांगतलो काय म्हणलो. नाही, अशें ना. कारण मुख्यमंत्री हे आमदार आसत, मंत्री आसत, ज्या ज्या वेळार तांकां मेळपाक जाय ते डेफिनेटली मेळटात तांकां. काँग्रेस पक्षान गोंयचो मुखेलमंत्रीच न्ही जाल्यार राफेल विमानाचे खरेदीन भ्रश्टाचार केला म्हूण प्रधानमंत्र्याचें नांव पिड्ड्यार केलां. सर्वोच्च न्यायालयान दिल्ल्या निकालान काँग्रेसीचें राजकारण लोकां सामकार आसा. त्या संबंदान गोंयांत सभा घेवपाचें थारायलां अशी म्हायती तानावडेन दिली. राफेलच्या संदर्भात काँग्रेस पार्टीन जे फटिंगपणां केल्लीं आसा, निवडणुकीच्या 3 राज्यांची जी 5 राज्यांची जी निवडणूक जाली त्या निवडणुकीक एक मुद्दो सुद्दां तेंच्यांनी त्या संदर्भान केल्लो. आनी त्यामुळे सुप्रीम कोर्टाची जी ऑर्डर जाल्ली आसा आनी तातूंतल्यान ते उगडे पडलेले आसात. आनी ताचो निशेध म्हणून सबंद देशभर भारतीय जनता पार्टी प्रोटेस्ट करता. जे डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आसात तांकां एक रिप्रेजेंटेशन दिवन तें रिप्रेजेंटेशन आमचे राष्ट्रपती जे आसात तांकां पावोवपाचें काम करतले. आनी त्यामुळे तें उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा अशा दोनूय डिस्ट्रिक्ट जे कलेक्टर आसात तांकां 20 तारखेर ही रिप्रेजेंटेशनां आमचे नेते उत्तर गोवा आनी दक्षिण गोवा हांगासर आमी दितले. आनी 21 तारखेर एक मोठ्या संख्येन
एक 2 तासांचो प्रोटेस्ट हो आमी पणजेन करतले. अशे वेगवेगळे कार्यक्रम आमी येणाऱ्या एक 2-4 दिसां भितर करपाचे आसा.